ही गोशाळा जी आसा ती एका कारणामुळे हांगासर स्टार्ट जाली. हॅलो अँड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ पॅट्रन्स. आयज आमी मया शिकेरी गोशाळेन आसा आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान जी गोरवां पळयतात. गोमंतक गौसेवा महासंघ ह्या संस्थेच्या अंडर ही गोशाळा हांगासर चलता आनी सुमारे 2,500 वयर गोरवां हांगासर आसात. तर आता आमच्या वांगडा आसा गोमंतक गौसेवा महासंघाचे अध्यक्ष कमलाकांत तारी, तशेंच ज्यांच्या गायडन्सा अंडर ही गोशाळा चलता. तर तुमकां केन्ना दिसले आनी खंयच्यान ही सुरवात जाली की गोशाळा हांगासर एक आसची म्हणून? ही गोशाळा जी आसा ती एका कारणामुळे हांगासर स्टार्ट जाली. ज्यो गायी स्लॉटरिंगाक वयताल्यो, ज्यो बैल स्लॉटरिंगाक वयताले, त्यो बैल आमी तांकां वांटोवपा खातीर आमी काम करताले. पुणून फुडें गेल्या उपरांत मागीर कायद्याचे दृश्टीन अशे प्रश्न फुडें येवपाक लागले की एखादो पोलिसान खंयची गोरवां आडयली आनी ती सोडयली जाल्यार तांकां दवरपाचें खंय. सगळ्यांच्या सहकार्यान ही गोशाळा जी आसा ती 2015 आमी हांगासर सुरवात केली. सुरवातीक आमी 2 गायी पासून सुरू केल्ली ही गोशाळा. आयच्या क्षणाक आमचे कडेन 3,250 गायी ही गोशाळेन हांगासर आसरो घेता. आता तुमकां हांगासर इतली गोशाळेंनी गोरवां आसा तर तुमकां मॅन पावर लागता आसतलो. तर हो आतां सगळे लोक हांगासरचे काम करता ते कितले आतां लोक अशे हांगासर काम करतात? गोशाळेनूच गोठ्यानूच काम करपी लोक जे आसा ते आयज आमचे 75 लोक आयज आमचे कडेन हांगासर काम करता. आसा की आमचे लोकल लोक जे आसा ते गोशाळेन हे आमचे जे शेण भरपाचें आसा किंवा गायची सेवा करपाची आसा ही करपाक आमचे स्थानीक लोक हांगासर तयार ना. लंपी जाल्ली गोरवां जी आसा पळय ते अशें म्हणटाले न्हू 100% मरता आनी मोठो हाहाकार जाल्लो, पूण आमकां तशें दिसूंक ना. लंपी जाल्ली गोरवां आमी हांगासर हाडली, तितूंची 95% गोरवां जी आसा ती रिकवर जाल्ली आसा. एक्सिडेंटान ज्या गोरवांक दुखापत जाता किंवा रस्त्यार आमी जी गोरवां भटकती गोरवां म्हणटात किंवा जे अशे जी अशी गोरवां आसता ज्यांची कॅर घेवपाक कोण हांगासर आसना, अशा गोरवांक हांगासर हाडटात आनी तेंची योग्य रिती हांगासर कॅर घेतली वयता. तांकां हांगासर शेल्टर प्रोवायड केले वयता आनी योग्य रीत तांकां मेडिकल एटेन्शन हांगासर मेळटा. आता ही एक्सिडेंटल गोरवां जी येता ती सगळीच हांगासर 100% वाचना, कारण अर्दी मेली गोरवां जी आसा ती उखलून हाडची पडटा. डॉक्टर जो आसा तो आमच्या हांगासर प्रामाणीकपणान आपलें काम करता. पुणून हेज्या खातीर एखादी हॉस्पिटल जर सरकारान जर बांदलें जाल्यार ही एक्सिडेंटाची गोरवां जी आसा ती आमी एखाद्या सरकारी हॉस्पिटलान ते पावोवंक शकता, जेणे करून तेंचे कडेन ते बरे वेल नोन डॉक्टर जे आसा ते आसतले, बरी प्रॅक्टीस करपी आसतले आनी ट्रिटमेंटूय बरें करपी आसतले. आमकां हांगासर दुख्ख एकूच जाता की आमी जी गोरवां उखलून हाडटा ते आमचे कडेन हांगासर त्यो सोयी ना तेंची ती ऑपरेशनां करून तांकां ते ट्रिटमेंट करपा खातीर. ही एक मेसेज दिवंक सोदता आमी तुमच्या माध्यमांतून की लोकांनी गोरवां जी आसा न्हू जी तिका रस्त्यार सोडची न्हू. रस्त्यार सोडल्या उपरांत हेच लोक जे प्लास्टीक भायर उडयता पळय ते प्लास्टीक ती खाता आनी ते प्लास्टीक खाल्ल्या कारणान हांगासर खूब आमकां दुख्ख जाता सांगपाक. एके गायच्या पोटांसून 75 किलो प्लास्टीक आमी ऑपरेशन करून काडटा, एके गायच्या पोटांसून 61 किलो काडटा, एके गायच्या पोटांसून 55 काडटा आनी एके गायच्या पोटांसून 35 किलो प्लास्टीक काडटा, पूण ती गाय वाचना. तर हे असले कमलाकांत तारी, जाणें आमकां सगळ्यांक अशी मेसेज दिल्या की जे आमी प्लास्टिकाचो वापर करता तो कमी करचो आनी जर करता जाल्यार तो असो आमी रस्त्यार उडोवचो न्ही, जेणे करून ताजो त्रास आसा तो जनावरांक जातलो. तर पॅट्रन्सच्या ह्या भागान आयच्या खातीर इतलेंच. स्टुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकारा वांगडा हांव कानिफनाथ तारी.